Test. Test, mic test. Test. याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन करुया देवा मोगाक गायात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी साद्या काल्याच्या 33व्या सातोळ्यांत आसां आनी बागिवोन फ्रांसिस्क शावेराच्या रेलिकाचे दोबाजीक दाखोवणेचो दुसरो दीस आमी समोरमतां. आयचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराची गोडसाण चाकुया. आमचे माय भाशेंतल्यान एक म्हणणी आसा, मनशाक उतर गोरवाक दायें. उतर जीव दिता आनी तेंच उतर मनशाचो जीव काडटा. उतर जिवितांत फुडें व्हरूंक स्फूर्ती दिता, तशेंच कुडींत भिरांतूय हाडटा. देवाचें उतर काळजाचो संतोष. देवाचें उतर दोळ्यांचो उजवाड. देवाचें उतर जिणेचो विस्वास. जो देवाचें उतर दिसपट्टी वाचता, ताचेर नियाळ करता आनी आपल्या जिवितान पाळटा, ताचें जिवीत आटवेंच आसता. आयज हो सोबीत विशय नियाळटना देवाचें उतर वाचूंक आनी ताच्या उतराची गोडसाण चाकूंक आमकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण बागिवोन फ्रांसिस्क शावेराचे विनवणेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आयज इग्रोज मात सेवाधर्मीक उगडास करता सांता सिसिलिया. गितां गायतात तांची पात्रोंती. तर सगळीं जी संगीत करतात गायतात तांकां देवाची कृपा सांता सिसिलियाचे मजतीनूय मागुया. आनी आमी सांत वांटो घेतना आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमच्या पातकांचें भोगसणें मागुया. सगल्या पातकांची दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची सोमेस्तांची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Christ
प्रार्थूया. देवा आमच्या बाप्पा, सांता सिसिलियाच्या समोरमणा दिसा आमी करता त्या मागण्यांक दयाळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कोश्ट दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोष भोगतालो. त्याच संतोषान आमची काळजां बरोवन आसच्याक आमचे दिसा दिसाचे कोश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कुरपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या गोडितांनी तुका वाखाणणी करूंक तुजी वाखाणणी करूंक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान सर्गांवतान म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान असो उलयतालो. वच आनी समुद्राचेर आनी पृथ्वीचेर उबे आसा त्या दुताच्या हातांत उक्तो कवळो आसा तो घे. ते दुताशी वचून कवळो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा. तुज्या पोटांत तो आंबट करतलो, पूण तुज्या तोंडांत तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी खेलो, आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटांत आंबट आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनी एक पावटी तुवें जायते पोरजां, देसां, भासां आनी पातशां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगलीं म्हणुया, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगलीं दोन ग्रेस्काय मेळ्ळोले पोरी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. तुजे निवाडे म्हजे संतोश, तुजे कायदे म्हाका बोध दितात. जबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयल्ली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुजी उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी कुशी म्हणल्यार सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आशोवन आशोवन करशेता म्हजें ओड्डें, तोंड जाता उक्तें. जबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गाराक उबी रावया. Sorbes poroxoi, sorbes poroxoi, sorbes poroxoi, sorbes poroxoi, sorbes poroxoi, sorbes poroxoi. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. म्हणटा सोमी. Sorbes
soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून तुय विकतोल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागण्यांचें घर अशें बरयलोलें आसा. तुमी तें चोरांची धोल केल्या. आनी दिसपटो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी पोरजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले. पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक जेजूचीं उतरां आयकूंक ताका चिडकून आसलो. क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वागाली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या ह्या दिसाचो विशय देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया. देवाचें उतर कशें मनशाचें जिवीत आलोयता, कशें मनशाच्या जिवितांत भितर सोदता आनी ताचें जिवीत बदलता, तें कांय घडण्यो तुमकां सांगून हांव देवाचें उतर आयज परगटूंक सोदतां. 2 वर्सां हांव पुना आसलों. पेपल सेमिनरी म्हणटा थंय हांव एका धाकटेच रुमांत रावतालो. थंय पेपल सेमिनारींत आख्खे इंडियेचे सुमार 150 तरणाटे फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी हें पाद्रीपणाचें शिकप शिकताले. केदना केदनाय म्हजेच लागीं उलोवंक येताले, कुमसाराक येताले. एका दिसाक अशें घडलें. एक तरणाटो गांवांत आंध्र प्रदेश दियाकनाची वड थोडे म्हयन्यांनी घेवचो आसलो. आनी तो म्हजे लागीं उलोवंक आयलो. ताणें म्हाका सांगलें, फादर, म्हाका दुबाव येयल्यात. हांवें सेमिनार सोडून ही अर्द घेनासतना जे म्हजो बापूय बिझनेस करता तो व्हडलो जमीनदाराचो पूत, खूब जमीन ताचे लागीं, खूब दुडू म्हणटच हें पाय करता तें सांबाळचें वचून ओ पाद्री जावचो हे म्हज्या मनांत मोठे दुबाव येयल्यात. ह्या दिसांनी म्हाका सारकी न्हीद पडना, मन सगळेंच घुस्पलां. जितली दियाकनाची वड लागीं पावता तितलें म्हजे भितरल्या भितर काडीज धबधबता. सेमिनार सोडून वयचें वो सेमिनारींत रावचें, कितें करचें तें समजना. फादर, मातशें म्हजे पासत माग. हांवें म्हणलें शुअर, हांव मागतां. पूण मागीर म्हज्या मनांत अशें येवजलें, घोडी पवित्र आत्म्यानूच तें घातलोलें. ताका आपय आनी दोगूय बराबर मागणें करात. देवान उजवाड दिवंक खंयची वाडटणें दवरची ती. म्हणटच ह्या तरणाट्याक हांवें आपयलो. ताका सांगलें, पळय, अमक्या वेळार 1 वरभर आमी मागणें करुया आनी तें मागणें करतच घोडे देव तुका उजवाड दितलो, खंयची वाडटणें दवरची ती.
थारायलेल्या टायमार हो तरणाटो म्हज्या रुमांत आयलो. म्हजो रूम धाकटोच आसलो. म्हणटूच म्हजे एक मांद्री आसली, मांद्री घातली हांवें थंय. ते मांद्रेचेर पवित्र पुस्तक दवरलें, बायबल दवरलो. दुसरे सायडीन धाकटी इमाज म्हगेली आसली, कुर्साची इमाज दवरली. मांद्रेचे एके वाटेन तो बसलो, दुसरे वाटेन हांव बसलो आनी आमी मागणें सुरू केलें. 1 वरभर मागणें करपाक आमी थारायलें. आनी मागणें करतना सुरवातेक हांवें म्हणलें, सायबा धाड तुजो पवित्र आत्मो आनी ह्या तरणाट्याच्या मनांत जे दुबाव आयल्यात ते दुबाव तूं पयस कर. खंयची वाट धरची ती ह्या तरणाट्याक शिकय. आनी मागीर तो मागणें करतालो, हांव ओगो रावतालो, हांव मागणें करतालो, तो ओगो रावतालो. हे भाशेन आमचें मागणें चलतालें. मोदें सुमार पावलोलें मागणें. म्हाका एक भितरल्यान एक नेट, एक फोर्स कसो म्हणटा, उलोय पवित्र पुस्तक उगटें कर आनी वाच म्हूण उलोय. हांव ओगोच रावलो. आमी मागणें करता, पवित्र पुस्तक आसा थंय उगटें कर वाच म्हूण खंयचें वाचपाचें हांव ओगोच रावलो. 2 फावटी म्हाका नेट कोत्ता, उलोय आनी सांग, पवित्र पुस्तक उगटें कर वाच. आनी तिसरे फावटी इतल्या नेटान तो फोर्स आयलो. हांव उलयलो म्हूण म्हाकाच खबर ना. म्हजी जीब उगटी जाली, उलयलो आनी कितें म्हणलें हांवें, पवित्र पुस्तक उगटें कर वाच, थंय तुका संदेश आसा. इंग्लिशीन उलयलो हांव. पवित्र पुस्तक उगटें कर वाच, थंय तुका संदेश आसा. आनी त्या भुरग्यान, फादर which passage, what to read? I said, I don't know. You just open the Bible and begin to start reading. आनी ताणें पवित्र पुस्तक उगटें केलें आनी सुरू केलें वाचूंक. आनी कितें उतरां ताका मेळ्ळीं. जें जेजू सिमोन पेद्रूक सांगतालो, जें उतर आमकां मेळटा जिवाचे सुबे वर्तमानांत 21 आवेस्पोर वोड 15, गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 21 वर्स 15. सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? आनी सिमोन म्हणटा, ओय सायबा, तूं जाणूय हांव तुजो मोग करतां. 3 फावटी विचारता आनी 3य फावटी म्हणटा पेद्रू, सिमोन, ओय तूं जाणूय हांव तुजो मोग करतां. आनी जेजू म्हणटा, म्हज्या मेंढऱ्यांक राख, म्हज्या शेडयांक राख, टेंड माय शीप. ही उतरां ह्या तरणाट्याच्या कानार पडलीं तेन्ना, वाचलीं तेन्ना तो शेवटून पडलो जमनीर, मांद्रेर. सिंध अनकॉन्शियस पडलो. म्हाका कळ्ळें पवित्र आत्मो तेच्या जिवितांत कितें तरी बदलो पाडटा, ताका संदेश दिता. हांव उगीच रावन मागणें करीत रावलो थोडे धांपून. आनी जाय तो वगूत सिंधा भायर मांद्रेर तो रावल्या उपरांत तो उठलो आनी सगलो उडून उडयो मारूंक लागलो. फादर, म्हाका जेजून सांगलां म्हजे मेंढऱ्यांक राख, म्हजे पोरचेक राख, म्हाका हांव पाद्री जालो ताका जाय. आनी असो इतलो हॅपी जालो तो वचून सगळे हेर भुरग्यांक सांगूंक लागलो. एका फादरान म्हाका इंटरकॉमाचेर फोन मारलो, खरेंच हो भुरगो तुजेशें इल्लो मागणें केलां, तो अशें अशें येवन सांगता की आपणाचे दुबाव जेजून काडले. हांवें म्हणलें वय, खरेंच हें घडलां. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर कितलें पदवेदार तें आमकां दिसती पडटा. आनीक एक वस्तोरी, ती वस्तोरी एका गांवांत नुस्तें विकताली. ते वस्तोरेक वाचूंक बरोवंक कळना. तिका त्या गांव भुरगीं आसलीं. नुस्तें विकून आपल्या भुरग्यांक पोसताली. तिणें रेतीर केलें पूण वाचूंक येयना तिका. तिका अशी कशी आपणाक जिवितांत एकूच पुस्तक वाचूंक जाय, तें म्हणल्यार पवित्र पुस्तक. ही खबर तिणें गांवांत एक माद्रीचो कोवेंत आसलो, ते कोवेंताचे एके सिस्टरीक सांगलें. सिस्टरीन तिचें बरें मन ओळखून घेतलें आनी सांगलें, ओके तुका शिकूंक जाय बायबल वाचूंक कोंकणी भाशेन, हांव शिकयतां.
आनी सिस्टरीन भार घेवन तिका शिकयली आनी ती हें पवित्र पुस्तक वाचूंक शिकली. इतली हॅपी जिवितांत केन्नाच म्हणटा आपणाक हॅपिनेस मेळूंक ना. म्हजेच लागीं वस्त तरी उलोवन म्हाका तेणें सांगलां केन्नाच म्हाका असली खुशालकाय मेळूंक ना. देवाचें उतर वाचूंक म्हाका उमेद भोगता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसाचो हो विशय देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया. आमी आसांव एक्सपोजिशनाचे टायमार सान फ्रांसीस शावेराचे. तर तूं दोळे धांप आनी सान फ्रांसीस शावेरा कडेन विचार, सान फ्रांसीस शावेरा तूं एक व्हडलो व्हडलो मनीस संवसाराचे वटेन जावंक सोदतालो, कित्याक सोडलें तुवें? सान फ्रांसीस शावेरा कडेन विचार दोळे धांपून. तूं सुसेगाद बरें जिवीत कम्फर्टेबल लायफ येरोपाक जियेतालो, कित्याक म्हूण दर्यांतल्यान पोलतोड मारून येदी व्हडली लांब कितले म्हयन्याची जूंय तुफानां सांपडटा, कितले मिस्योनार येरोपाचे इंडियेक आनी उदेंतीक येताना वाटेर तांकां तुफानाक सांपडून मरून गेले, दर्याच्या पोटान तांकां गिळले. ती भिरांत आसा, पावतलो म्हूण भरवसो ना. तर हो रिस्क तुवें कित्याक घेतलो? विचार सान फ्रांसीस शावेरा कडेन. तूं हांगा तुंय देवाचें उतर परगटूंक विसव थार घेनासतना कित्याक म्हूण गेलोय? तूं एक एम्बेसेडर कसो पाप साहेबाचो उदेंतीक आयिल्लो तेन्ना तुका रावपाक एक रूम दिल्लो. तो रूम तुवें सोडलो, सादे जाग्यार तूं न्हिदलो. तो रूम तुवें दुयेंतीक पिडेस्तांक हॉस्पिटल कशें कित्याक केलें? आनी इतले तोरणे पिरायेर तुजो जीव झरोवन तूं सांजवान ह्या झुम्याचेर कित्याक म्हूण मेलोय? कितें सांगतलो तुमकां? सान फ्रांसीस शावेर कितें दिसता तुका? कितें सांगतलोय? हीं उतरां जी इनासान बायबलावयलीं उतरां म्हज्या कानार सादयली, ती म्हज्या काळजाक रोमली. आनी देवाचें उतर सगळ्या वस्तू परस चड मोलाचें, व्हडली ट्रेजर, भांगारा परस, पावरा परस, शिकपा परस, सगळ्या परस द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर was everything for me, and so I changed myself and I want to change the world. तो म्हणटलो देवाचें उतर इतलें पावरफूल, इतलें बरें, आनी तें आयकून म्हजें जिवीत बदललें, म्हजें जिवीत गोड जालें. आनी तेंच हांव दुसऱ्याकूय दिवंक सोदतां, परगटूंक सोदतां. म्हजें जिवीत गोड जालां तशें दुसऱ्यांचें जिवीत गोड जावंक हांव वावुरतां. अशें सान फ्रांसीस शावेर तुमकां म्हणटलो म्हूण म्हाका दिसता. खंयचें उतर तें? सान फ्रांसीस शावेराक बदललें तें उतर, जें उतर बायबला वयलें सांत इनासान ताका म्हणलें, फ्रांसीस फ्रांसीस सगलो संवसार जिखलो आनी वतमो इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? फ्रांसीस फ्रांसीस सगलो संवसार जिखलो पूण वतमो इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? तर हीं उतरां बायबला वयलीं ताचें जिवीत बदललें, चेंज केलें. आमी जाणाव सांत आगुस्तीन पोजडें बुरशें जिवीत जियेतालो. कोणें ताका बदललो? खंयचें उतर तें? जेन्ना एका दिसाक एका गार्डनांत तो बसून आसलो, बायबल सायडीक दवरलेलो पूण उगटो करूंक ना. उगटो करपाचें मन ताका येवंक ना. चिंतालो, गार्डनाचे रुखांक झाडांक पळयतालो, मळबार पळयतालो, सगलोच निराशी जाल्लो आसलो. तेन्ना सांत आगुस्तिनान आयकलो तो ताळो, देवाचो ताळो. पवित्र पुस्तक उगटें कर आनी वाच. पवित्र पुस्तक उगटें कर आनी वाच हो ताळो सांत आगुस्तिनाक सांगता. सांत आगुस्तीन उगटो करता पवित्र पुस्तक. ताका मेळटा तीं उतरां. रात सरोन गेली, दीस उदेलो, काळोखाची चक्करण्यो सोड. रात सरोन गेली, दीस उदेलो,
पवित्र पुस्तकांतली उतरां काळोखाच्यो वाटो सोडून दी. आनी ही उतरां सांत आगुस्तीन जे पोजडें जिवीत जे येतालो वांकडे रस्त्यार वयतालो ते सगळे सोडून ताणें जेजूचो मोग केलो. तो बिस्म जालो, तो एक व्हडलो सांत जालो. म्हणटूच देवाचें उतर बाबा मणिनो कितलें पदवेदार, कितले मनशां म्हजे लागीं तुमकां जायते लोकांची जिवितां कशीं बदल्ल्यान पवित्र पुस्तका वरवीं जायतीं सांगूंक जातात. हांव पाद्री जाल्यार 41 इयर्स जालीं आनी हे 41 इयर्स एक्सपिरियन्सान देवाच्या उतरान मनशांची जिवितां कशीं आलोयल्याय, कशीं चेंज केल्यात तें हांवें जायतें पळयलां. म्हणटूच तूंय आनी हांवूय आमी सगळीं देवाचें उतर वाचुया, देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया आनी देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया. देवाचें उतर दुखेस्तांक बुजवण. खुशालकाय ना तुवें खुशालकाय हाडटा. दुबाव येतल्या मनशांचे दुबाव काडटा. निराशी जाल्ल्यांक बोरवांसो दिता. मेलोल्यांक पुऱ्यान जिवंत करता. तर हेच देवाच्या उतराची गोडसाण जी सान फ्रांसिस्कान चाखली, सांता भक्तांनी चाखली, तीच आमी चाखूंक देवाचें उतर आमकां जावूं दी. कृपेची जोर पवित्र आत्मो आमकां जिविताची वाट दाखोवं. उबी रावन थोडी आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोश. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचेर खोल नियाळ करूंक आनी ह्या देवाच्या उतराची गोडसाण मोगान आपले पोरचेक शिंपडावंक तांकां केरीत कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचो फायदो काडिनासतना देवाचें उतर आपल्या जिवितांत वेव्हारान घालूंक आनी देवाचे बिरांतीन पोरजेचो सांबाळ करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजू तुजी उतरां जिणेचो विस्वास. सगळे आमच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी देवाचें उतर दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत वाचूंक, ताचेर नियाळ करूंक आनी आपल्या जिवितांत वेव्हारान घालूंक देवाची खेरीत कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजू तुजी उतरां तानेलेल्यांक उदक. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दाखोवन बरे भाशेन जावंक आनी हातूंतल्यान आमच्या जिविताची नवसोरणी जावन देवाच्या उतराची ताणभूक वाडोवंक देवाचो खेरीत आशिर्वाद मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळ बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
म्हज्या बाबा म्हणिनो हें मोशें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बाप्पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या कार्यालय बलिदान आपल्या मनाकारी महिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेऊन. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी तूं पवित्र कर. सांता सिसिलिया तुजे भक्तिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओत्रेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांता सिसिलिया तुजे रोगताक शिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे वसकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन परजोळयताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. सोम्या जेसू आमी गाव आनी एकाच चित्रे पियेगा. तितले पोटे तूं वैभवान येसू आमी तुजे
बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फिलीप फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी आधारी बिशपाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अनकवान मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजेक आनी भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. कोमिनांव तयार जाला. कोमिनांवाक म्हणटा देवाच्या भुरग्यांचें जेवण आनी जेजून एक मागणें शिकयलां त्या मागण्याक म्हणटा देवाच्या भुरग्यांचें मागणें. देवाच्या भुरग्यांचें जेवण कोमिनांव घेवचे पयलीं देवाच्या भुरग्यांचें मागणें आमचे बाप्पा म्हणून आमी तयार जावया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सोदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणा दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूर. देवाचे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूर. देवाचे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती नितोळ काळीज मोनान कोमिनावांचो साक्रमेंत घेवंक तयार आसात ती खरेंच सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बोलायकी कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बाप्पा,
सांता सिसिलिया तुजे रक्ताक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मरणांत जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या उत्मीक झुजांत घोट आनी जैतिवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोगलीं बसुया. आयची मिसाची भेट समोरमलोल्या पाद्री एरेमितो रिबेलो आनी सो बलिदानांत वांटो घेतल्याक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा मिसाचो वेळ हे पुरी. सकाळीं 7:15, 8:30, 9:15, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडॉल घातलोलें आसा. थंय वचून तुमी तें करूं येता. कुमसारांचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. फाल्यां 23 वेर सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद जातलो. 24 वेर आयताराक बागयोन फ्रांसीस शावियाराचो नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच ते आयताराक आमी क्रिस्त रायाची दोबाजीक परब समरमता. त्या दिसा आनी खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळीं 11 वरांचेर, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15, हिंदी भाशेन 2 वरांचेर. तशेंच त्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024 to 2033 हाची उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतले. सगळ्यांक आमंत्रण आसा. निमाण्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावियाराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावियारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Oh
Gesù,